असो था सदांच हय सो हिंगा आसलो त्या स्पॉटार आसलो तो लायफ गार्डन जेस्की लोक हांव निताल दाखोडो निताल काय म्हळ्यार फिशरमॅन बुडोल म्हणून आलो फिशरमॅन बुडोल म्हळ्यार मागीर हांवें आनी एकट्या फिशरमॅनान म्हाका फोन मारलो ते भनी बा हा पळय बेगीन तेंगे पांच बुडोल म्हणून आलो मागीर हांव थिंग वयतकच मनशां म्हणटा काडले वयर मनशां सारवार केले सगळे मनशां सारवार कोत्ती ती आतां तिचो माजट सो नानू रिसोर्टाक पावली तर बेतालबाती पावल्या उदकाचें हांवच काडपा मेळना न्हू ड्राफ्ट चड ड्राफ्ट जाले काडपा मेळना ताका लागून ते हिंग पावल्या आनी आतां तेंचे दोर ट्राय कोताय काडपाक कितले मनीस आशिल्ले मनीस 10 वर 11 जाण कितें आसलें दिसता तेचे पूण मनीस सेफ जाले सगळे एकल्या हॉस्पिटलान व्हेला सगळे ते बेकल्याक हॉस्पिटलाक वयपा गेले हांव ती रावलो ना कित्याक आमी ताका लागून दोर घालपाचो ट्राय कोताले लायफ गार्डान भरपूर ट्राय केले पूण दोर घालूंक मेळना तो ड्राफ्ट न्हू तो ड्राफ्ट म्हणून दोर घालूंक मेळना सो आतां ते घायला आतां ते ट्राय कोताय नाम कितने गेले म्हजें नांव मालू मालू फैनल फ्रॉम बेतालबाती। क्या हो गया दरिया में? मटर बंद हो गया और बाद में आषाढ़ी आया तो पलटी कर दिया। बाद में तुम गिर गया कितना लोग था? 11 किसको चोट भी लगाए? एक आदमी को चोट लगा तुम अच्छा तरह से सब लोग 10 लोग अच्छा नाम क्या तुम्हारा? कैलाश में क्या हो गया? वो मोटर बंद आने टाइम बंद मोटर बंद हो गया आने टाइम और आने टाइम ही बंद हो गया और पलटी पड़ गया। हाँ पलटी कितना लोग था? 11 तुम्ही पळयतात GNH. Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 77200 47279. Apply today at EDC to grow your business.